देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक आयचे हे मुवी हांगासर प्रिमियर शो जावन आशिल्ले बारेनांत आनी आतां मुवी हांव भायर पळोवन आयली वेरी गुड वेरी अमेझींग मुवी द स्टोरी लायन इज अमेझींग रिव्यू दिवंक 3 थिएटरां फुल जाल्ली विथ फुल हाऊसफुल overly booked I would say so I'm not going to take some reviews from the audience. Kashi lagli movie? Very nice super. Anything in particular that you like? Very emotional. Yeah, okay very nice. Purtun yata ek anek poti screen zala? Yeah, sure. How did you like the movie? It was very good, very emotional movie, very touching movie and very giving a new generation a good energy for the coming up for them. It will be very strong for us. Nice movie it was. Very good. How did you like the movie? Very nice. It's emotional actually. How did you like the movie? Very nice movie. Very nice. कोणाची ऍक्टिंग बरं लागलं? मका इन्स्पेक्टरचे. इन्स्पेक्टरचे बरं लागलं. Very nice. सगळ्यांची ऍक्टिंग भारी बरे लागले. पर्टिक्युलरली एक फेवरेट म्युझिक आणि सॉंग्स पुरा सगळे परफेक्ट. व्हेरी नाईस. कशी लागली मूवी कशी लागली? बरे लागले. काले लागले बरे मस्त पसंत. बरे स्टोरी आणि बरे एकदम फर्स्ट क्लास. थँक्यू. बरी बेस्ट आसली बरी आसली संवसारांत अशेंच घडटा जाल्यार इतले बरे मुवी केदाळ पळोवन हांवें लास्टाचे ते मरतना बारीक फॅन्टॅस्टीक जालां वेरी गुड थँक्यू. बरी मस्त वर्सां उपरांत कोंकणी मुवी पळयली नायस इट वॉज व्हेरी नायस. कशी लागली मूवी? मूवी बरी आसली इल्लीशें आसूंक इल्लेशें रडोंक आसलें एमोशनल आसली बरी लायक जाली. कितलो रडलोय तू? हाळे दुकान आतां पुसून उरता. पुसून नाही तू वाला दिसना म्हाका तू तुझो. हांगा साडे आतां टिश्यू भितर टिश्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. कशी लागली हांगासरपणान कशी लागली मूवी? भारी सुपर बरी आले. बरी पर्टिक्युलरली काले बरं लागले? बरी सुरू येताना लास्ट मसर बरी आसली बरी स्टोरी बरोडोंक येयला लास्ट बरी मूवी सुपर. मूवी कशी लागली? बरी आली. मूवी कशी लागली तुमका? बरी आसा मूवी बरी स्टोरी आसा बरी व्हेरी गुड नायस. चक्रा ती थिएटर वचून पळयची मूवी बरी. Yeah, I think we need to give you a review. मूवी कशी लागली? साधारण बरी लागली टू बी व्हेरी फ्रँक. पोदां बट इट्स अ रियालिटी बरें आसा बट नॉट टू गुड म्हणयेत. थँक्यू. How did you like the movie? You didn't watch the movie? गुड. हांगासर आसा आमच्या मध्ये मानेस्त क्रिस्टोफर लोबो मुवीची रिव्यू दिवंक. बरी लागली मूवी बरी लागली. पहिल्यान आमच्या कोंकणींत मस्त जण कलाकार आसात तांकां एक अवकाश मेळना कोंकणी मुवीज उण्यो आनी ह्या बाबतीन श्री मेल्विन पेरीस आनी टिमान एक व्हडलें मॅट काडलें कोंकणी सिनेमा काडचे. हें पळोवन आनीकय चड जण मुवी काडूंक मुखार येवन दित आनी आमच्या कलाकारांक प्रोत्साह दिवन दित. नाचपी गावपी नट हांकां सगळ्यांक चड आनी चड अवकाश मेळोवन दी आनी सकड कोंकणी लोकांक तांकां चड आनी चड प्रोत्साह दिवचे म्हणून आशा. Congratulations to the team. Thank you. That was our favorite singer Christopher Lobo from the Konkani Community Sacred Heart Church. हांगासर आमच्या मध्ये आसा गल्फ वॉइस ऑफ मँगलोर मानेस्त रोनाल्ड फर्नांडीस हांगासर रिव्यू दिवंक आसा. पिक्चर सकड बरें जाला बरें एक्टींग सगळ्यांची एक्टींग पुरा बरें जाला. इवन स्पेशली हिरोचे एक्टींग बारी एक बरें जाला. मागीर हें मुवी बरी आसा सगळ्यांनी पळयत एक वटी. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक हें पयण एक मुवी बरें करून पिंतूर आयला आनी चड म्युजिकल इफेक्ट आसल्यान हांगासर ह्या थिएटरान पळोवंक बारी खुशेन आमी पळयले. आनी हर एक एक्टींग हिरोईन आनी थ्रिलर सस्पेन्स बारी आखेर पर्यंत बरें करून जाला. हें सादर केल्ल्या मेल्विन पेरीस आनी सर तांच्या पंगडाक हांव अभिनंदन पटयतां आनी देव बरें करूं. म्हणजे एक ये मेस्त्रीचे दू क्रिस्टी ताका एक सॉंग सिंग करी जाल्लें ताणी सगळी मुवी बरी जाल्ली. ताका एक म्हळ्यार भयणीक समर्पण दिलें सगळ्यांक दिलें बट क्रिस्टीक त्या मेस्त्रीच्या दुवेक ताका म्हणलें एक सॉंग सिंग करूं ना तें मस्त प्रेरण जाल्लें त्याचें बिगिनींग टू एंड. This is my comments. Otherwise all things are good.
हांगासर आमचे मध्ये आसा मानेस्त नवीन बंडोंचा मुवीचे रिव्यू दिवंक मानेस्त नवीन बंडोंचा तो खुद जावन एक बरेनार आसा तशेंच कवी जावन आसा. तुमकां मुवी कशें लागले तुमी सांगचे? मूवी बारी बरी लागली आमकां एक ये हांगा बॅरिनांत फर्स्ट टायम एक मूवी कोंकणी मूवी आमच्या थिएटरांत प्रदर्शन जावची. एक न्ही दोन न्ही 3 थिएटरांत ती प्रदर्शन जाल्यार बारी खुशी जाली पळोवन आनी तेय म्हाका बारी संतोष भोगता. आज हे म्हज्या देगेनंत आसलो प्रोड्युसर मेल्विन पेरीस आनी ताच्या देगेनंत आसली हिरोईन शैना डिसोजा तांच्या सांगातात बसून हे मूवी पळोवंक मेळ्ळें. म्हाका बारी खुशी जाली आनी तशेंच सगळीं येया आनी हे मूवी पळया आनी सगळ्या एक्टर्सांक आनी सगळ्यांक बरें जावं दी आनी अशेंत कोंकणी मूवी एका फाटल्यान एक येते रावून दी. आनी आज दिवाळीच्या दिसांनी सगळ्यांनी हिंदी मूवी भारी मस्त बरे बरे मूवी येतात. तशेंच आमकां आज हांगासर ह्या दिवाळी दिसा एक अपुर्बायेची एक कोंकणी मूवी पयाण मूवी पळोवंक मेळ्ळी. ते आमकां बोनस जावन आसा. देव बरें करूं. थँक्यू मानेस्त नवीन बंडोंचा. हांगासर आमचे मदें आसा मानेस्त स्टेला बाई 7 वर्सां जावन हांगा बारेन वावर करन आसा. 30 वर्सां जावन तुमकां मूवी कशी लागली तुमी सांगाचे? एकदम बेस्ट मूवी बरे जाले आनी मिनिंगफूल आसले तातूंत आनी बारी संतोष तांचो सगळें आसा A to Z कशें जिवन काडचें संवसारांत तें पुरो पळोवंक आयकोंक मेळ्ळें आनी पळोवंक मेळ्ळें. देव बरें करूं ह्या मुवीक. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच मिसेस स्टेला. आमचो एक्स कोंकणी कम्युनिटी प्रेसिडेंट मानेस्त हेनरी कॅस्लिनो. मानेस्त हेनरी कॅस्लिनो तुमकां कशी लागली मूवी? बरी लागली. प्रत्येक जावन काल बरें लागलें. हे इल्लेशें म्हाका बरें इमोशनल इल्लेशें फिलींग जालें कित्याक म्हळ्यार एक बऱ्या कामाक धीर तातूंत हे कॅन्सर हाच्या विशयांत ताणें बरें करून हें दिल्ल्यान ते एक आजकालच्या संवसारांत कशें कितें घालें म्हणून एक समजणी आयली म्हाका. थँक्यू सो मच मिस्टर हेनरी कॅस्लिनो. आमच्या मध्ये हांगासर परतून आयलो कोण मानेस्त झेवियर. म्हाका पिक्चर मस्त बरें लागलें. बरें म्हळ्यार हांवें चिंतलें सर हांवें एक्सपेक्ट केलें सर म्हाका बरें लागलें मस्त. म्हळ्यार आमकां कांय टायम वेस्ट ना बोरींग ना कांय ना. एक बरी काणी मेळटल्या कोंकणींत आनी बारी संतोश गजाल आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक म्हळ्यार असली एक पिक्चर तुमी केल्ला इतले रिस्क आमी केल्ला आनी पिक्चर मस्त सक्सेस मागता आनी बरें सक्सेस जातलें. थँक्यू वेरी मच. बरें जाता. थँक्यू सो मच मिस्टर झेवियर. आमच्या मध्ये हांगासर आसा मानेस्त जॉन डिसोजा क्रिकेटर जावन आसा. आज मूवी पळोवंक आयल्या ताचे रिव्यू पळया कशें जालें ताका मूवी. A wonderful movie, theme-based movie, entirely dedicated to the music, and it's very good to see. Thank you. थँक्यू मिस्टर जॉन. कशी लागली तुमकां मूवी? बरी आसली. नाईस सॉंग्स एवरीथिंग वॉज गुड. थँक्यू. आंटी कशी लागली मूवी? बरी लागली. बरी आसा मूवी. We have amidst us Mr. Austin Prabhu who has come to see this movie. Austin Santosh, sorry, not Austin Prabhu. Sorry, Austin Santosh, and he would like to give a review on the movie. Yeah, can I speak in Kannada? Yeah, of course, no problem. ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾದದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಡಲ ತೀರ ದೋಣಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಟೈಪ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಂಗೀತದ ಪಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದವಾಗಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡದಿರ್ತಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೂವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾಲಿವುಡ್ಡಿಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನವರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಬಂದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
Mr. Owen Crasta, yeah, I think we met during the break intermission. So you had some beautiful reviews to give already half the movie. So let's go over it. Yes, thanks to Joel Pereira for taking us on the musical sojourn for 2.5 hours. It is really fantastic, good movie. And also, I guess, तो music industry तो ना इसलिए और इधर music अजर focus असला शे बगले मका. But on the right note, I also would like to see that people are doing it. It's an excellent thing. Konkani cinema, we are baby steps now we are into, and well, definitely, I guess this kind of encouragement when they receive that, definitely they'll come out with more good cinemas in the future. And at the same time, I would like to also emphasize on technical aspects. Editing has to be little bit crisp, and also if they focus on the technical aspects, then it will be great. Overall, excellent efforts, very well done. Congratulations to everyone. Thank you. Thank you so much, Mr. Owen. ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂವಿ ಎಂಚಂಟ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪಯಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಆದಂತಹ ಶೈನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣ. ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ, ನಟನ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂಥ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बरेच मूवी कशें पयान गी तशेंच ह्या सर कलाकारांची कितें आशा आसा, मुखले तांचें येवजण आसा जाल्यार भोव शाबासकेन तें जावं दी. ह्या मुवीचो बरयणार आनी दिग्दर्शक जॉयल पेरेरा कितलो खालतो मनीस गी म्हळ्यार ती मुवी हे पिंतो तितलेंच एक वर्तें जावन पावलां. देखून ह्या मुवीच्या सर टिमाक संगीतकार मानेस्त श्रीमान मेलविन पेरिसाक सर टिमाक हांव बरें मागतां. तशेंच मुखली तांची येवजण आसी जाल्यार ती शाश्वीत जावन दित. आनी ह्या मुवीच्या हिरो क्रिस्टीचें कितें सोपान जावन आसलें गी तेंच सोपान हें एक टीम मुखार सावन व्हरून दी आनी यशस्वी जावन दिवन मागतां. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Mr. Ronald. Also, I can see here our dynamic and dashing MC, Mr. Oliver. How did you like the movie? कोंकणीन सांगिजे की इंग्लिशान सांगिजे? खंयचे लँग्वेजान ते सांग, आमकां पुरो समजता. ही एक मूवी हांवें मस्त आयकल्लें ह्या मूवी विशांत. एकदम कोंकणींतली नंबर 1 मूवी आनी असली मूवी येदोळ कोंकणींत येवना अशें म्हणून मूवी काडिल्ल्यांनी, मुवींत वावर केल्ल्यांनी आनी मूवी पळयल्ल्यांनी सगळ्यांनी सांगलें. आनी हांवें म्हज्या सबार इश्टांक कॉल करून विचारतना तांचे तावन हीच रिव्यू मेळ्ळी. पूण ही मूवी दुबाय आयिल्ल्या वेळार म्हाका अवकाश मेळना, कित्याक म्हळ्यार हांव त्या वेळार गांवांत आशिल्लो. देखून हट्ट करून म्हणल्यार बरी हांव बारेन आयलो, कित्याक हो म्हजो मोगाचो गांव. मोगाच्या गांवांत ही एक मूवी पळया म्हणून. आनी आज हांव धैर्यान सांगता, कित्याक म्हळ्यार हांवें सगळी मूवी पळयल्या उपरांत सांगचें. म्हज्या लेकार आतां प्रस्तूत येदोळ हांवें पळयल्ल्या कोंकणी मूवी पैकी खंडी जावन ही एक उत्तम मूवी. त्या देखून ही मूवी काडिल्ल्यांक, मुवींत वावुरल्यांक, संगीत दिल्ल्यांक, काणी बरयल्ल्यांक, दिग्दर्शकांक सगळ्यांक हांव व्हडल्या काळजान आनी खऱ्या मनान सांगता, असल्यो मूवी काडा आनी कोंकणीचें उदरगती जावं दी म्हूण हांव आशेतां. देव बरें करूं मेलविन पेरीस आनी सगळ्या पंगडाक. Thank you so much, Mr. Oliver. We have amidst us our Reverend Sisters of Sacred Heart Church. We would like to know, how did you like the movie? I liked it very much and very inspiring for the youngsters to show up their talents, to come forward for the betterment of the society. And he gave up his wishes to give to his dream to be fulfilled. I liked it, very inspiring and very picturesque. Thank you so much, sister. मूवी बरी आसली, सस्पेन्स आनी बारी बरे लागले सगळे. ओवरऑल मूवी सगळी बरी जाली. मस्त रडल्या, मस्त दूख जालें. सो
व्हेरी नाईस. बरी बारी बारी बरी आली मुवी. आमच्या वेळेस सांगूंक उतरां ना खंयच्या वाटेनी म्हळ्यार हर एका वाटेनी बरीच आसली जायत गे अशेंच मुखार अशेंच मुवी काडटे रावली आमी पळयते रावता. आमचो सहकार आसतलो. थँक्यू. Thank you so much. That was Mr. and Mrs. Simon Machado. We have amidst us our beloved spiritual director, Father Daryl Fernandez. Father, how did you like the movie? Movie कशी लागली तुमका? चिंतनान शब्दांनी करणे 4 जाणां बरें करचे म्हणलं संदेश असले बारी अपुरबाचे फिल्म ल्हानपणांतल्यान आयकल्ली मेलिन पेरिसाची बेस्ट पदां ह्या फिल्मांत घाल्यान आनी रिमेक करून इतले अपुरबाय गेला हांगे सस्पेन्स मोग धोको सगळें घालना बऱ्या रितीन फिल्म काडला बारी पसंद जालें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. Thank you so much, Father. कशी लागली मूवी? बरी आली. बरी आली. वय वय बरे लागले मस्त. पुरा बरे लागले. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थँक यू. एडवर्ड अंकल, मूवी कशी लागली तुमका? हां बारी बरी फर्स्ट क्लास मूवी फर्स्ट क्लास लागली. पॉयंट 2 ताका आमी वेट करते हांव. व्हेरी नाईस. पॉइंट 2 वेट करते आहात ऑलरेडी. आणि मूवी कशी लागली? बरी मूवी कशी लागली? बरी लागली व्हेरी गुड. मूवी कशी? सुपर. हांगासर आमचो पियानो स्टायलो डील बेनिस तुमका कशी लागली मूवी? व्हेरी नाईस. वंडरफुल. लवली मूवी. Okay. How was the movie? Good. How was the movie? Nice movie. Good. Super sir. How was the movie? Super. Sajida, how was the movie? Very nice. हांगासर आमच्या मध्ये सन्मानस्त रोनाल्ड सिद्धकट्टे तांचे रिव्ह्यू काणी आम्ही मूवी कशी लागली तुमका? अरे बो अपुरबायची मूवी फर्स्ट क्लास काणी आणि सांगचे जाल्यार ताचें बरें जालां हाचें बरें जालां सांगना हांव. हर एक कलाकाराचें नटन एकदम फर्स्ट क्लास. इट्स ए कंप्लीट पॅकेज. इट्स ए फूल टीम वर्क आणि हर एक कलाकारांक हांव बरें मागता. आणि काले म्हणटात आमचो दिग्दर्शन दिल्लो जॉयल पेरेरा बो अपुरबायचें दिग्दर्शन आणि आमचो प्रोड्युसर मेलविन पेरेस तुमकां दोगांयकी बरी परबी पडयता. हर एक कलाकारांक हांव बरें मागता. आणि म्हजो आप्त मित्र जावन दाणू शिकेर लेस्ली रेगो तुकाय एक छकास बोवा अपुरबायची बोवा एकदम फर्स्ट क्लास. तुमकां सर्वांक हर एका कलाकारांक तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. हांगासर मानस रोनाल्ड सिद्धकट्टे 1 मिनिट हांगा रावचे. ही इज नोन फॉर हिज 3 cheers. कम ऑन, कॅन वी गिव अ 3 cheers? येस. हांव सर्व कलाकारांक प्रत्येक जाण हर एक कलाकारांक या पयन कलाकारांक बरें मागता. आणि ह्या वक्ता सर्व सांगता हांव तांकां 3 cheers म्हणून सांगूंक आशेता. केल्या तांकां 3 cheers. ये आयशीन ये आयशीन मुझे रोके ये विकी या वेगे हांगासर येवचे सकडांनी. दया कर ये हियर वी गो. 3 cheers फॉर पयन कलाकारांक. हिप हिप